गाता तुझी महिमा नावार्ता की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 पंखला प्रकाश देवासो सूर्य तो आमच्या जीवनासो मोगासो स्पिरीट काळजान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला मंदिरान तुझ्या भितर सोर गाता तुझी महिमा नावार्ता की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो आज नोवेनाचो इरादो जावन आसा समेस्त पिडेस्तां पसोतो मागचें एका कुटुंबा भशेन आमी जमल्या वाजता सर पिडेस्तां खातीर आमच्या कुटुंबांत आसल्या पिडेस्तां खातीर आमी ह्या नोवेनाच्या वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आज अर्गां मीस जावन दिलां फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोहा कतार ह्या कुटुंबाच्या त्या सावां खातीर आमी प्रिती जावन ह्या नोवेनाच्या वेळार मागया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगाचनो आमी ह्या सांजुताच्या पवित्र स्थळार देवाक अर्गां आनी बलिदान भेटोवंक हांगासर जमल्या जायतीं ते सावां इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी कितेंय बेजाराय आसा आमच्या वैयक्तीक जिवनांत नादादोसकाय आसा तें सगळें आमी घेवन मोगाचें न्हू हांगासर आयल्या देव आमकां बुजावण दिता ताच्या बेसावांनी तो आमकां भरता शांती समाधान तो आमकां दिता मोग दिता भावार्थ दिता भरवोसो दिता सबार जाण आजकाल जिवनांत भरवोसो होगडावन जियेतात जिवनच नाका म्हणल्या उद्देशान जियोवचे सबार लोक आसात जावंक पुरो आमचे मदें तशें चिंचे थोडे आसोंक पुरो मोगाचें न्हू आमचें सगळें जिवन आमी जेजूक समर्पण दिवया कित्याक जेजू जावन आसा जिवंत देव जेजू जावन आसा जिवंत देव काल न्हय पोर आमी पास्कांचें फेस्त आचरण केलें जेजून मरणा वयर पातकां वयर संवसाराच्या सर वडण्या वयर जैत वेला मात्र न्हय तुका आनी म्हाका ताच्या जैतांत भागीदार केला तर जेजूक आमी आमच्या जिवनांत स्वागत करया आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसांबरा आमच्या फिरगजेंत सगळ्या समाजेंत आमी जेजूक स्वागत करया ताका बरो जागो आमी फावो करया तो आमचें जिवन आनीकी सडीत मापान उर्जीत करतलो नंदन करतलो आनी जें कितें उणेपण आमच्या जिवनांत आसा तें सगळें तो भरती करून दितलो तर भरोशान विश्वासान आमचे दोळे आमी धांकून जें कितें गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या तें आमी जेजूक समर्पीत करया जिवंत देव तूं जावन आसाय सुम्या जेजू तूं एक खानी न्हय बगार तूं जिवंत देव तूं आमचे संगी सदांच आसाय तुवें बसयलाय मातेवाचो वांजेल 11 अध्याय हांव तुमचे संगी आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी सदांच आसतलो तसो जेजू आज हांगासर हजर आसा ह्या समुदायांत आमी आयकोंक वेच्या त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी ह्या बलिदानांत मागीर
ताचेंच मांस आनी रगत तो आमकां दिवन आमकां आनीकी घटाय दिवच्याक तो आयतो आसा ताका आमी स्वागत करया आनी सर आमचीं पातकां आमच्यो सुकी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी ताचें भोगसाणें आमी मागया संगी म्हणया हांव पातकी सर पोतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बघेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इसातो साई सर्वेश्वरा देवा सरिचराया सकोद्रेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दैवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र संगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच पोवे एकच ईश्वर एकच परमेश्वर प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळा बाप्पा हे पास्क परबेंत आमचे आसत कायक तुवें आमकां घटायाचें वखाद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल भरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सरकार संपूर्णायन भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताचें कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हळें तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचें सगळें घराणें दुबावावीण जाणा जावं हीं उतरां आयकतास तांचीं काळजां सिंधलेले बरीं जालीं आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीचे तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो
आपल्या पातकांचे भोगसाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नावे पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्रत्मेचे देणे मेळटले कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हरएकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताचें उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले देवाचे उतारे देवाचे देवूड उपकार पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या सर्वेस्पराचे भूत खरेंच तें बरें सगळी ताची कृत्यां विश्वास पोवनाची न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचे बरसलेल्यांचे जतनेन नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या Alleluia, 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 Alleluia. This woe I saw, सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास तर आम्ही भोग्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआं फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू तोवळ मरी फोंडा भायर रावन रडटाली रडत तिणें बागवून फोंडा भितर तिळण पळयतना दोवें न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां लागीं बसून आसलेले तिणें देखले ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला ताका तांणी
खंय दवरला म्हणून हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी गुंतना थंय जेजू थंय उबो आसलोलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून तिणें ती लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय गोवन म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. हांव येदोळू बापा सरशीन सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीन वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदेलाचे मोरयेन वचोन आपलें सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या उद्गारांत आमी उसारलेलीं उतरां आमकां उडासांत आसूंक पुरो. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोश उल्हास तर आमी भोगया. वय मोगाच्यानो, पास्कांच्या आठवड्यांत आमी आसां. इस्टर ऑक्टेव हो आयतारास आमी पास्कांचें फेस्त आचरण केलें. जेजू जीवन जाला. जेजू निजायकी जीवन जाला. तो खरोच हजर आसा म्हणलें सत आमी आचरण केलें मात्र न्ही, तें आमी पासारलें. तर मोगाच्यानो, हर एक दीस जेदू आमी सकाळीं उठता, हर एक दीस कोणें केल्लो? देवान केल्लो. जर तर देव अपेक्षिना, आमकां दिसी ना, घडी ना, खंयचेंय ना. देखून आमी हर एक दिसा संतोष उल्हास भोगी जाय मात्र न्ही, तो संतोष उल्हास एकामेका लागीं आमी वांटून घे जाय. देखून पाप साहेब आमचो आतांचो पाप साहेब केदाळाय म्हणटा, कितले कश्ट दूख आसल्यारी, पिडा शिडा आसल्यारी, एकसुरपण आसल्यारी, निरासपणांत आमी आसल्यारी, आमच्या काळजांत आनी आमच्या तोंडार कितें आसूंक जाय? कितें आसूंक जाय? संतोष. मोगाच्यानो, संतोष आसूंक जाय, ना तर आमी क्रिस्तांव न्हय. कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां आमच्या जिवनाचो शेवट दाखोवन दिला. सावथ आफ्रिकांत थंय लागीं एक ल्हानसो द्वीप आसा. त्या द्वीपाचें नांव आतां केप ऑफ गूड होप म्हणटात. गूड होप. ताका कोंकणींत कितें म्हणटा? गूड होप. होप म्हळ्यार भरवोसो. गूड, बरो भरवोसो, बऱ्या भरवोशाचो द्वीप म्हणटात ताका आजकाल. पूण
सबार वर्सां आदीं त्या द्वीपाल आशिल्ल्यान लोक तारवार पैण करता आसतना साबार तारवां त्या जाग्यार दर्यांत बुडोवन मरतालीं. लोक त्या तारवालो पुरा मरतालो. आनी त्या द्वीपाक दुसरेंच नांव आसलें. एक खोटो द्वीपा म्हणलें नांव थंयसर आसलें. पूण वास्को ड गामा आनी ताचे सांगाती तेणें पाशार जाता आसतना तांणी तांचें तारूं त्याच द्वीपा लागीं वचून त्या द्वीपांत तांणी जायतो सुशेग घेतलो. आनी सुशेग घेवन ते उर्जीत जावन मागीर ताणें तांचें पैन मुखारसून व्हेलें. आनी मुखारसून वचून मागीर ते खंय पावले? इंडियाकी पावले 15th सेंच्युरींत 15व्या शतमानांत. आनी ताच्या उपरांत त्या जाग्याचें नांव खंयसर मरण जातालें, खंयसर साबार तारवां बुडोवन साबार लोक मरतालो, त्याच द्वीपाक तांणी खंयचें नांव दिलें? केप ऑफ गूड होप, बऱ्या भरवशाचो जागो म्हणलें नांव दिलें. कित्याक? वास्को ड गामा आनी ताच्या सांगात्यांनी थंयसर विशेव घेतिल्लो, सुशेग घेतिल्लो आनी थंयसर ते तांणी परत्यान जिवन जोडून ते आपणाचें पैन मुखारसून तांणी इंडियाक येवन ते पावुल्ले. ही बरी खबर परगट करूंक तांणी त्या द्वीपाक केप ऑफ गूड होप म्हणलें नांव दिलें. मोगाच्यानो जेजू ह्या संवसारांत येवच्या पयलें हर एक मनीस जिवनाचो शेवट कितें, जिवनांत आमी कशें संतोशान आनी दादोसकान जियेत म्हणल्या विशयांत विमर्शो करनासले, चिंतूनासले. लोकांनी चिंतिल्लें आमी केवळ हांगा जल्म घेता, थोडीं वर्सां हांगासर जियेता आनी आमी मरता आनी मरणा बराबर सगळें समाप्त जाता अशें लोकांच्या काळजांनी मनांनी साबार सवालां आसलीं. तर आमी जियोवचें कित्याक? जल्मचें कित्याक? खाली थोड्या तेंपा पासून आमी हांगासर येवचें, थोडे दीस हांगासर रावचें, मरचें आनी मरणा संगी सगळें समाप्त जाता. तर आमी कित्याक जियोवचें अशें लोक चिंतून आसलो. पूण 2000 वर्सां आदीं आयिल्ल्या जेजून मनशाच्या जिवनाचो ध्येयच बदल्लो. आमी केवळ थोडीं वर्सां ह्या संवसारांत जिवन मरोन आमचें समाप्त जायना, बगार आमी आमच्या मरणा उपरांत नव्या जिविताक आमी वेता, ससनाच्या जिविताक आमी वेता. हें संवसारी जिवीत केवळ थोड्या दिसांचें मात्र न्हय, जावंक पुरो आमचें कूड हांगासर अंत जाता, पूण आमचो आत्मो देवा संगी एकवडटा आनी ससनाच्या ससनाक आमी जियेता म्हणलें हें सत जेजून ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं मनशा कुळाक दाखोवन दिलें. आनी हेंच सत मोगाच्यानो आयच्या दोनी वाचपांनी आमी आयकलें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें धर्मदूत प्रत्येक जावन पेद्रू आनी ताचे सांगाती लोकां लागीं वचून प्रसार करतात आनी म्हणटात, तुमी कुर्सार मारल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाच्या सगळे घराणे दुबाविणे जाणा जावं. मोगाच्यानो तुमी कुर्सार मारल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबाविणे जाणा जावं म्हणून
पेद्रू थंयसर लोकांक उल्लेख करून सांगता आनी तो म्हणटा तुमी जेजूक देवाच्या पुताक देवाकच तुमी जिवीशी मारलो कित्याक तुमी तो कित्या ह्या संवसार येयल्लो हें तुमी समजोवनात. देवच आपल्या पुता जेजू मुखांतर ह्या संवसार आयलो आपणाचो मोग परगट करूंक आनी आमच्या जिवनाचो शेवट कितें म्हणल्यार आमकां दाखोवंक. पूण मनशा कुळान सबार जाणांनी हें सत ओपून घेवना देखून तांणी जेजूक जिवीशी मारलो. पूण तस्सो जेजू जिवन जालो आनी हें सत जेजूचे पाटलावदारी शीस आपल्या लोकांक परगट करतात. आनी थंयसर तांची शिकोवण आयकल्ले लोक विचारतात भावानो तर आमी कितें करी जाय. आतां जेजू जिवन जाला तर आमी आतां कितें करी जाय. तुवें आनी हांवें आतां कितें करी जाय म्हणून जुदेव लोक पेद्रू लागीं विचारता आनी त्या दाळा पेद्रूची उतरां भोव गरजेचीं जावन आसात. तो कितें म्हणटा पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचें बॉक्सांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवंक तो वळू तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. मोगाच्यान तुवें आनी हांवें येदोळूस पयस स्थान घेतला. हें पेद्रून जुदेवांक जेजूच्या जिवनपणा उपरांत सांगिल्लीं उतरां. लोक खावजेल्लो जेजू जिवन जाला सर्गा सोडून गेला साबार जाणांक तो दिश्टीक पडला तर हें कसलें घडीत जावन आसा हें कसलें नावाल जावन आसा म्हणून इस्रायल परजा त्या वेळार एका सवालान बुडली आनी तांणी येवन पेद्रू लागीं विचारलें तर आतां आमी कितें करचें. आमी जेजूच्या मरणांत वांटेली जाल्या आमी ताका तिरस्कार केला पूण आतां आमी कितें करचें. आनी पेद्रूची उतरां पाताक रडा आनी जिनी बदला. मोगाच्यान तुवें आनी हांवें आमच्या पवित्र स्थाना वेळार पाताक सांडलां घेना सांडलां ह्या सांडूक आमी प्रयत्न करनंत आसा. आमी मनशा सैबाचे आमची मोत अस्कत परत्यान आमी पडता जावंक पुरो पूण देखून आमी समजून घे जाय हर एक दीस देवान आमकां दिल्लो आमी नव्यान रुपीत करूंक आसा. हर एक दीस देवान दिल्लो आमी नव्यान रुपीत करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार जेद्वां देव एक आवाज उसारता त्या दाळा सैतान कितले आवाज उसारता 7 ताळे उसारता खंय सैतान 7 ताळे. कित्या पासत आमची मोत देदेस्पर करूंक कन्फ्यूज करूंक. देवाचो ताळो खंयचो आनी सैतानाचो ताळो खंयचो म्हूण आमी समजून नजो म्हणल्या खातीर देव एक ताळो उसारता. देव म्हणटा हांव तुमचो मोग करता म्हणटा आसतना सैतान 7-8 ताळ्यांनी देव तुमचो मोग करिना म्हणून तो आमकां सांगता. देव म्हणटा तुमी म्हजीं भुरगीं हांव जावन आसा तुमचो बापूय तुमकां हांव राखतां पोसतां सांबाळतां सर गरजांनी हांव पावतां म्हणटा देव. त्या वेळा सैतान कितें म्हणटा देव तुमचो मोग करिना. तो
तो पातकांत आमकां ओडटा, पातकाक ओडटा. देखून मोगाच्यानो हर एक दिसा आमी सकाळीं उठता आसतना देवाचो उगडास खाण आमचो दीस आमी प्रारंभ करी जाय आनी देवा लागीं निरंतरी एक मोगाचो संबंद आमी आसा करी जाय. त्या दाळा सैतान आमकां दोसूंक लागीं येना. आनी हांगासर आमी आयकलें पेद्रून तांकां अशें म्हळें, हे नश्टे संततीतावन तुमकांच बाचाव करा. हे नश्टे संततीतावन तुमकांच तुमी बाचाव करा. वय मोगाच्यानो जायत्यो संगती आमच्या संवसारांत पातकाक कारण जातात. जायत्यो संगती देवसार हर एक घडये आमकां तेंते सावन घालूंक प्रयत्न करनच आसा. आनी त्या पासून हे नश्टे संततीतावन तुमकांच तुमी बाचाव करा. आनी कशें आमी आमकांच बाचाव करचें? जेजू लागीं आमी लक्षलो संबंद दवरी जाय. जेजूक आमचो जिवंत देव म्हणलें सत आमी वळखून घे जाय आनी आमच्या काळजा मनांत आसची सर भावना भोगनां चिंतपां सगळीं आमी जेजू लागीं वांटून घे जाय. मोगाच्यानो जशें आमी कुमसारांत वचोन पाद्र्याबा लागीं आमची पातकां उसारता तेच परी जेजू लागीं वैयक्तीक रितीन जें कितें आमच्या काळजा मनांत आसा, आमची भोगनां, आमचे दुबाव, आमचे गिल्ट फिलिंग्स, आमची पातकी जिणी सगळीं आमी हर एका दिसा कोणा लागीं उसारी जाय? जेजू लागीं. मोगाच्यानो ते दाळा जेजू आमकां बरें करीत वेता. आमी आयकलें जेजू ह्या संवसारांत आसतना बरें करीत गेलो. कोणायकी ताणें फाड करूं ना. देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां कित्याक? जिवीत दिवंक. बरो न्हू? वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसारांत आयलां. दुसरो खंयचोच उद्देश जेजू लागीं ना. मोगाच्यानो जेजू लागीं आसचो उद्देश एकच, तुवें आनी हांवें देवाच्या मोगांत रावा जाय आनी देवा तावन आमी केदींकच पयस सरनाये. हें जावन आसा एकच जेजूचो, हो जावन आसा जेजूचो एकच उद्देश. तर मोगाच्यानो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मोरी मगदेलाची मोरी जेजूच्या फोंडा लागीं वेता आनी ती रडोंत आसा. पळया तिचो मोग जेजू लागीं रडता आनी ती म्हणटा म्हज्या सोम्याक कोणेंगी सोर्न वेला ताका खंय दवरला म्हणून हांव नेना. तिका ही बरी खबर तेदोळ मिसर कळीत नातली की जेजू जिवन जाला म्हणली ही बरी खबर. देखून ती तिचे हत्रेक उसारता म्हज्या सोम्याक तांणी खाण वेला खंय दवरला म्हणून हांव नेना. म्हाका पळय जाय म्हज्या सोम्याक. तिचो हत्रेक तिच्या काळजाचे हाटे विटे ती उसारता आनी तेदवां दोग बडवे तिका म्हणटात बाये रडा नाका, बाये रडा नाका. सबारपोटी मोगाच्यानो आमी रडोंत आसां. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमच्या जिवनांतल्यान पयस वेता आसतना आमकां आमचें जिवन कशें मुखार सुन वचचें म्हूण कळना आनी आमी
मोरये बरी रडता देदेस्पर जाता निराश जाता आनी दोन पटी मोरयेक सांत्वनाची उतरां आयकल्लीं आमी आयकलीं सुरू ते देवदूत म्हणटात रड नाका बाये आनी दुसरे पटी जेजूस तिका आपटता आनी म्हणटा रड नाका बाये हांव हांगासर आसां जिवन जेजू मोगाचेनो आज तुका आनी म्हाका म्हणटा रड नाकात म्हजेर विश्वास दवरा आनी बापाचेर विश्वास दवरा आनी हांव तुमकां शाबीतायेन तुमच्या शेवटाक आपोवन व्हरतां हिंस उतरां पोरण्या सोल्ल्यांत जेरेमाया प्रवादी म्हणटा तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो जशें मोरी जेजूक सोदून आसली आनी जेजू तिका भेटलो आनी म्हणालो रड नाका बाये तस्सो सोमी जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत म्हणटा तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवें आसतलो तुमकां हांव मेळटलो आनी तुमकां दादोस करतलो म्हणटा सोमी मोगाच्यानो तस्सो सोमी जेजू आज तुका आनी म्हाका म्हणटा तुमी म्हाका सोदतात हांव तुमचे समोर आसां भिये नाकात तरणाट्या चल्या भुरग्या रडा नाकात हांव तुमचे संगी आसां आनी तुमच्या सर कश्ट आनवारांनी हांव पावतां आनी तुमकां सांत्वन दिता म्हणटा सोमी मोगाच्यानो आमचे दोळे आमी दामप्यां आमच्या काळजा मनांत आसची सर तेसावां जावंक पुरो आमच्यो दुखी आमची बेजाराई सगळी आमी जेजूक समर्पण दिवया जेजू जावन आसा जिवंत देव जैतेवन देव मोरनाचेर आनी पातकांचेर जैत वेल्लो देव तो जावन आसा आनी तो आमकां घटाय दिता जाणवाई दिता उजवाड दिता पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तो आमकां भरता आनी आमचें जिवानी शाबीतायेन मुखार सून व्हरूंक जाय ती कृपा तो आमकां फावो करता आमेन. गीत नंबर C31 C31 तुवें दिल्ल्या देण्यानी सौम्य हर्षिता विस्तारंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष भरीत काळजांनी कानी कांदिता उल्हास भरीत गीतांनी ओपून ती दिता गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधायेन तुगे तिचे सोवे तुगे गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधाये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर त्या सावां सोवें मागण्या सोवें सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाची बलिदानां कणवळ्यान मानून घे तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी विबाडिना जावच्याक आनी सर्गींची सूख आमी जोडूंक पावच्याक तुमचो आमकां राख आनी सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली तोच तो दुलो बनिरा प्रदी मेंड्रो संवसाराचें पाप करता तो आपूण मरोन ताणें आमकां मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सगळी तुका जय जय ओ सगळी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच बरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सोगुट परगटुया सौम्य जेजू आमी हो भुंडो आता आनी हे काल सिद्धे पियेता तितले पोटी तू वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटता
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्त संगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन मोगाच्या न्हू आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया. देव तांची सर पातकां बोगसून ससनाचें जिवीत तांकां फावो करूं. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार मुरये देवाची मे संगती सांत जुजे तिसो पोती सांत जूद भगवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाच्यानो परत आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो, सगळ्या मनशा कुळाच्यो गरजो देवा समोर दवरया. सांगता सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करूं म्हणून मागून जेजूनच शिकयलेलें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं, विघ्नांवारांतलीं, पिडेशिडेंतलीं, यकसुरपणांतलीं आनी निरासपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळपणान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावांनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी तुमचे म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवकतेका येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मुझे समर्पिता. सोम्या तुका सेवकतेका येण्याक तुज्या हांव
जिवो उंडो तू जिवीत दिवसो जिवीत आमचे तू नंदन करसो सस्नी सुका वरून पावसो सस्नी सुका पावसो सोम्या तुका सेवकतेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. सोम्या तुजे विने आमी कितेंच करूंक शकना आनी तूं आमचे संगी आसल्यार आमी सर संगती करूंक शकता. आमचे संगी तूं राव आमच्या कुटुंबांनी तूं राव कुटुंबाच्या हर एका सांद्यातय तूं राव तुज्या आशिर्वादांनी तूं आमकां बर दैवीक संगतींनी तूं आमकां बर तुजो उजवाड दी गठाय दी संतोष आमकां दी दादोसकाय तूं आमकां दी जिवनांत तृप्ती दी तूं सुजावन आसाय वाट सत आनी जिवीत. सोम्या तूं आमकां आसल्यार पुरो. यू आर सफिशियंट फॉर अस लॉर्ड. बी विथ अस. प्रार्थया. सर पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एक आमोलीक देणें तुवें आमकां फावो केलें. तुजेंच भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां सर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकन बसा थोडो वेळ. मगाळ भाव भयणीनो सांजो देव पोंतळाक तुमकां स्वागत मागता. हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मेस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10:30 वरार मेस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सोर यात्रिकांक जेवण आसतलें. येवच्या मंगळारा आमी प्रत्येक जावन किडनी पिडेस्तां खातीर विशेश करून आमी मागतले. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू तुमी घेवं येता. सीडी गरजेक पडच्यो बूक स्टॉलांत थंयसर आसात विकरापाक तुमी घेवं येता. तशेंच डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक गॅस्ट्रीक पिडे खातीर भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसां तशें ते समा ऑफिसांत तुमी दियात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ तुमकां आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन तुमकां थंयसर मेळटा. पोनशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत हें दान तुमी दिवयेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर्स वा प्रयोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जातलें. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबलेव कुमगार तसलीं बरीं कार्ये संदर्भ असल्या वेळार पोंतळाचो तुमी उगडास करा. त्या लेखाक जेवणाक तुमी आदार दिया. सोर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. आरोग्य केंद्रांत मिनी हॉलांत आमच्या BP शुगर टेस्ट तशेंच आभा कार्ड करूंक आज हांगासर थंयसर आयल्यांत असो तुमी फायदो जोडचो. आज जेवणाक आमकां दान जावन दिलां. रिया बोर जल्मदिवस आचरण करता मुंबय. तशेंच पियाद लोबो मुंबय
आशर रॉड्रिक्स विजय आणि आमच्या जेवणाक आज सहकार दिला. कोणी सर हांगासर आसा जाल्यार आनी मुखार येवचें. मनाची वात आमच्या लक्ष तुमी घेवची. तशेंच मुखार भाव भयणीनो आज मिसाचें बलिदान भोव अपुरबायेन बटयलां. तशेंच देवाचें उतर भोव अपुरबायेन आमकां प्रगट केलां. मनादीक बाप मॉर्विन नोरोना हांगासर एसवडी मुलकी केंद्राचे ते आत्मीक दिरोतूर हांगासर आयल्यात. एक बोटी आमी आपयल्या वेळार ते आमकां सेवा दितात. हांगासर मोग दोन पणतळाक ते हांगासर येतात. सर्वांचे तर्फेन हांव तुमचे तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत हांव सर बरें मागतां. तशेंच आमी आज उगडास काडया मागया. आज आमकां रुचीक जेवण तयार केलां. आमच्या स्वर्गजेचें सांजूद वाड्या घरां हांगासर आयल्यांत ती व्हडा संख्यान तांकां सांजूद देव आमच्या पुर्गजेचो पात्रोन सांत तराळ आशिर्वादाने तांकां बरो दी बरी भलायकी समाधान तांकां दिवं दी म्हणून आमच्या त्या वाड्या घरा खातीर आमी मागया. आतां सकट आमी दिमी घालया. ह्या नव्यानांत आमी आतां वांटो घेवया. नव्यानाचें गीत गावचें. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो स्वर्गीय जावंसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगेवन तुजो देव सर्गराजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसो विनंती करता. सांजूता देव आनी हेर सांत भोग प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजत जेजू आमच्या एक मात मध्यस्थ मरिपात आमी आतां सांगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टगतीचो आमी उगडास करता. भगेवन तुका देवाच्या मोवाळ मोगा आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिवन वचता. तुज्या क्रुसाच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी उगडाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या वावरता उदेशी तूं आतां क्रूस आमचे मदें आसाय म्हणून आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवाचो आनी पेलाचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणे तुजे मरिपाद बरच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशा प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हणून आमी बरवसता. हे जेजूच्या पवित्र उदार कळसा सर आमची पातयणी आमी तुजे तें दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद ता देवाक मागणे. या संवसारी जेजू सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेवन जुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय. ताच्या सोडवण्याची सुवार्ता तुवें पयस असले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनुष्यकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचे बरोवसून ही म्हजी गजाण हांव तुज्या पोणशेताक पातयणेन आयलां. आमी आतां सक्कडी बसया. सबारणी तांच्यो गरजो देसावां इरादे आमकां हांगासर दिल्यांत आसता. आमचे सर भाव भयणी खातीर आमी मागया. सबार फुर्गजेतावन विविध फुर्गजेतावन पयसतां परगांवांतावन हांगासर भाव भयणी येतात. आमच्या पात्रान संतांची मजत ती मागतात आनी मागल्लें आशिल्लें तांकां येदोळूचो फावो जाला. त्या भावार्थान विश्वासान पातयणेन हांगासर आमची भाव भयणी तांची तेसावां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन ह्या नवनाच्या वेळार पिडेस्तां खातीर आमी मागया. 18 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक, 17 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक, 4 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल ते नॉर्मल जावंक, 8 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, 13 जाणांची कोर्ट केस बेगीन स्थिती इत्यार्थ जावंक, एकल्याक मोतींत आसचें ते नेगेटीव फिलिंग्स चिंतापताने सोडनो बरें जिवेत जियोंक, 20 आनी 2 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावंक, 20 आनी 8 जाणांक प्रत्येक तेसावां खातीर ती मागतात. 8 जाणांनी
घेतलें तें रीण फारीक करूंक तांकां मजत पवित्र आत्म्याची मजत आनी कृपा तांकां मेळोंक 12 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी जाणवाय तांकां मेळोंक 5 जाणांक दोळ्यांक तांच्या बरी दिश्ट तांकां लाभोवंक 9 जाणांनी तांच्या आमाल पिवणे तावन तांकां सुटका मेळोवंक 10 जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसूंक आनी मोगान तांणी एकामेका कुटुंबाच्या सांद्यांनी मोगान जियोंक 13 जाणांक तांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्याचें सिस्ट ऑपरेशन तें ऑपरेशन नासतना बेगीन गूण जावंक 13 जाणांक मोतीक समाधान आनी शांती तांकां पावो जावंक एकल्यान ताच्या वडिलांक मान आनी गौरव दिवन शिकोवंक एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक 2 जाणांक तांच्या कातीची पिडा बेगीन गूण जावंक 13 जाणांची एलर्जीची शेळ आनी ती कोंकळी बेगीन गूण जावंक एकल्यान ड्रग एडिक्ट जावन ताणें पयस रावंक आनी ताका त्या बंदडे तावन ताका सुटका आनी जीक लाभोवंक एकल्यान डिप्रेशना तावन भायर येवंक एकल्याच्या कामाच्या थळार समाधान आसूंक आनी ताका स्ट्रेस उणें जावंक एकल्यान राग हट आनी जिद्द उणें करून कुटुंबा सांगाता माया मोगान जियोंक 4 जाणांक तांची कॅन्सराची पिडा बेगीन गूण जावंक एकल्यान सिगरेट वडची ती ताणें रावोवंक एकल्याचें क्रिएटीन नॉर्मल जावंक 2 जाणांक बरें घर तांकां फोव जावंक एकल्याचें हार्ट ब्लॉक्स तें संपूर्ण रितीन गूण जावंक एका कुटुंबान हातीन धरलें काम तें बेगीन पंथाक पावोवंक आनी एका कुटुंबांत माया मोगान आवय बापय भुरगीं तांणी राज्य संधानान तांणी जियोवंक एकलो मारेकार पिडे तावन वळवळटा जल्मा तावन वळवळून आसा ताची पिडा बेगीन गूण जावन ताका शांती समाधान ताका मेळोंक मोगाळ भाव भयणीनो ह्या कुटुंबा सांगाता आमची सरगरज्यो विनवण्यो आमच्या पात्रां सदां मारिपा देवा बापाक भेटोवन दिवया समेस्त आमी दिमी घालया दोळे दांपया आनी आमचे हात वयर उबारून आमच्या गरजां खातीर विनवण्या खातीर या आमच्या भाव भयणी खातीर सकट सांगात मेळोन आमी मागया हालेलुया 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 अर्गा तुका समया जेजो गुलाब तुका समया जेजो महिमा तुका समया जेजो आराधन तुका समया जेजो हांगाच जमलेल्या सर भक्ती घेवचे तुजे बेसांव घाल तांणी मागलें आशिल्लें तूं तांकां फोव कर भवार्थान मागलें विश्वासान मागलें पातयेणीन मागलें सर तांकां फोव कर मोतीचे बडीचे कुट तांकां बरो भलायकी लाभय पयस तावन ती हांगासर येतात ह्या पुंतळाक भवार्थान ती मागता तांची सर ते समा ही मागता आसतना तांची बेसां आंगोण तांणी केल्ली सगळें तूं फारीक कर जें कितें भवार्थान मागलें तांणी फोव कर सर तांकां अवघडांतल्यान वरांतल्यान पिडे शिड्यांतल्यान तूं तांकां राखून सर वायटांतल्यान वरांतल्यान कधी दुखेंतल्यान तुका राखून व्हर पैनार आसतना तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी हांगासर आयल्या वेळार तांकां मतीची बुडीची भलायकी तांकां फोव दी तांच्या कुटुंबांत मती समाधान मेळोवन दी आनी सदांच तांणी तुजेर विश्वासान जियोंक सर जिणयेच्या संकट आनी तुजेर आशिर्वाद दवरून जियोंक तूं तांकां फोव कर हालेलुया 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 अर्गां तुका समया जेजो अगळाम तुका समया जेजो महिमा तुका समया जेजो स्तुती तुका समया जेजो वंदन तुका समया जेजो हालेलुया 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 नव्याची मागणी मुंदोरसिया म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो बोवार दंडलोंक पेसडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वेरी तूं तुज्या पुस्तली पोतवेन पयस तोंडाय हे वत्या संता म्हज्या काळजाचे गुणे येतावन हांव तुका उलो मारतां आशा सणलेल्यांक भरोस दिवचें केरी देणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयतां तुज्या मावाळ माईपाची नांवां तेगी तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेणें तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या समया जेजूचें महिमेंत नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन मागेवंत जोत देवाक उलय कश्ट अडचणेंत आनी निराशेन आसलेल्या जेजू मुखार बळ अदीक शरती जावन आसच्या मागेवंत जोत देवा अम्मा पासून जेजू लागी विनंती कर आमच्या बापा साहेबा बिस्प साहेबा आनी हेर फुडाऱ्या जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर अम्मा पासून जेजू लागी विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभवता समेस्त मनशां पावों जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यांक धाडचे खातीर अम्मा पासून जेजू लागी विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर अम्मा पासून जेजू लागी विनंती कर मागीर कुटुंबान जियेल्या समया जेजून आमचे कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर अम्मा पासून जेजू लागी विनंती कर सरल्या समेस्त बाबार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशां
जेजून सस्नेक शांती आणि निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमो पासून जेजू लागीं विनंती आमी समय आसतना जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या तळण्यांचेर संवसाराच्या बुलवण्यांचेर आनी कुडीच्या आक्रम वडण्यांचेर जैत उरच्याक आमो पासून जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थया मैमेव धर्मदतांनी रक्त साक्षा बगेवन जोता देवा तुवें जेजू सुमोग जायत्यांक तुवें म्हटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं चडय पातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्टां अडकळी मदें निराशेंत आनी बेजारायेंत तुजे कुमोक आमकां सदांच मेळों दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणान शाबितायेन सोमकोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतरी आराधना करूंक आमी पावशेंकर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन मगाळ भाव भयणीनो जायत्यांक आमच्या पात्रोन संत मरीपात तांकां तांणी मागल्लें आशिल्लें तांकां फोव जालां देखून ती अर्गां दिता आसतना आमकांय मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी आतां पात्रोन संत मरीपात सर्गी देवा बापाक आमी अर्गां दिवया 7 जाणांक बरी भलायकी फोव केल्ल्याक ती अर्गां दितात 12 जाणांक मागलो उपकार तांकां फोव जाला तशेंच 13 जाणांक परिक्षेंत तांचे एग्जामांत पास जावन बरे अंक फलितांश रिजल्ट तांकां मेळ्ळां तशेंच एकल्या वैट एग्जाम तांकां बरें फलितांश ताका मेळ्ळां तशेंच एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां दिता एकल्याक ताचें युटरसान ताचें ऑपरेशन तें बऱ्यान आनी सक्सेस जाल्ल्याक अर्गां दिता तशेंच जायते उपकार आमी मागल्ले आमकां देवा बापान आमच्या पात्रोन सता मरीपात फोव केल्या जायतीं ते सवां आनी आमचे इरादे आमची मागणी ताच्या मुखार पातयेणेन विश्वासान आमी मागल्ल्या वेळार आमकां फोव केला प्रत्येक जाम बरी भलायकी समाधान आमकां फोव केल्ल्या खातीर परत आमी देंबयेर सर पडोन आमचे थोडे दांबिया दोनी हात वयर उबारया आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर व्हडल्या तळ्यान सांगाता मेळोन आमी अर्गां देवया सांगाता म्हणया अर्गां तुका समया जेजू ओगळाप तुका समया जेजू सोदी तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू वंदन तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू व्हड्या तळ म्हळ्या हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां ओगळाप तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू सोदी तुका समया जेजू वंदन तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू हालेलुया 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 वंदन तुका समया जेजू अर्गां तुका समया जेजू आमकां सर अवघडांतल्यान वरांतले पिडेशिडेन तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर सर कमी दिसपणांतले वायट सोयांतलें कुडीच्या क्रम वडण्यांतल्यान संवसाराच्या कुशलायेंतलें कुडीच्या वडण्यांतल्यान तुवें आमकां राखून व्हेलाय आमकां तूं आमकां सांगता आसाय आमच्या मदल्यान तुका आमकां वाट वताय आमी भोवतना मागलें तूं आमकां फोव करताय देखून आमी तुका अर्गांनी तांकां जमलेल्या ह्या भक्तीचें तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांकां सर पिडेशिडेंतल्या वायटान नाडीचे तोंडान जिवसरांतलें आनी सर वायट सक्त्यांतल्यान तुका निवार म्हणून मागता अर्गां तुका समया जेजू ओगळाप तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू ओगळाप तुका समया जेजू अर्गां आनी आराधन तुका समया जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्तांतय आमकां नव्यान जनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां सर्गींच्या बापा तुज्या पवी सभेन बऱ्या गवळेच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां बापा ह्या नविनाच्या कुटुंबा बगेवन दोतोर देवाच्या मजतीन तुवें येदळूच केल्ल्या आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारां बसोत बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां बापा तुवें तुजे ती पातयेल्यांक सुखनासतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्टां निराशेंत सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां बापा तुवें तुज्या देवीक मोगान आमकां पातकातावन सुटका दिल्ल्याक दुबा वेळी मतीक उजवाड दिल्ल्याक खंती दुखेनी आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्या जनीत पुता जेजूचें नांवें तुवें देंवसराक तरतरायल्याक आनी बेजोडू काळजाच्यांक पवित्र आत्म्यान दिवच्या गटायेन भरलेल्याक बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां ह्या पंतळा सांजू ताच्या भक्तिकाची मागणी आयकोन तांची बेजाराय तुवें पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां ह्या बगेवन जाग्यार सांजू मुखांतर जायती आजापां तुवें केल्ल्या खातीर बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां दिता सांजू ताच्या मजतीन ह्या पंतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां दिता सांजू मुखांतर आमी मागलें सर तुज्या खुशा प्रमाणे वेळा काळात गीत आमकां तुवें फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन दूत मरीपात आमी तुका अर्गां आमची दिता मागणी त्या सवा परत आमी जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया जेजून शिकेल्या मागण्या सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे गोष्टी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मगाळ भावा भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावा भयणी पसोत देवा लागीं आमी आतां विश्वासान प्रार्थया. सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थना येसून सर्वेस्परा पिडेस्त आमच्या भावा भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचें प्रार्थना येसून सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमचें प्रार्थना येसून सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक थाळण्या आनी पदकांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थना येसून सर्वेस्परा तुज्या मणयार आनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती, बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचें प्रार्थना येसून सर्गेच्या बापायच्या दिसा आमी आयकली आमच्या भावा भयणीची सर ते संवाद जारी करन सांजू ताच्या भक्तिकांच्या जिणयेन ताणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर. आयक आमचें प्रार्थना येसून सर्गेच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेल्यांची ते संवाद आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर ती स ते संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसून मगाळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो ते काम नासतना कश्टोंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर, तांकां बरें खावं फावो करन तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसून दयाळा बापा फावो ती जिणये संगातेन संगाती मेळनासतना कश्टोंच्या सर आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दया दाखय. तांकां बरी जिणये संगाती मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणें तूं तांकां फोव कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसून सर्वेस्परा भुरग्यांचें देणें आशिल्ल्या सर्व खाजारी जोड्यांची बिरमत तूं पाव. तांच्या खाजारी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचें देणें तांकां फोव करन तांचो संतोश सोडय म्हणून मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसून मोरये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नामान राणये काकुल तुचे मये नमनांच्या जिवा अमृताने भरोशा आमी तुका उलो मरता. आमी परदेशी वेची बाळोकां ह्या दुखाच्या कुडांत आसता. अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका अर्दान करता. तेर तूं आमी शिकय ते तुजे काकुलचे दोळे आमचे वयर पोती आनी ह्या पोतेच्या उपरांत सर्गीचें सदैव पळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळे हे मगाळे हे दुलोबी अंकवार मुरये आमच्या कुटुंबान आमच्या सेसा मारा. आमी वावरकरच्या जाग्यांनी सबार पिडेस्तां आसात. आज आमी प्रत्येक जावन ह्या पिडेस्तां खातीर मागता आसतना आमच्या आयकारांनी आसच्या उतर प्रयोग पावल्ल्या मलगाड्यां खातीर पिडेस्तां खातीर आमी भक्तीपणी मागया. महिमा तुका सर पवित्र देवा बापा, कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवण दिवच्याक तुवें धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे हस्कत मनशा साई भोगेवचें तितलो ल्हानमेक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूं तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा, कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय. प्रार्थोया. दयाळा बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कुश्टोंच्या तुज्या सकरांनी सकरणाचे दयाळ दीस घाल. तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीस कर. अशें पदकांनी नितळ जावन पिडे शिड्यांतली गूण जावन वेगीनसाणी भलायकी जोडच्या क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. दयाळा सोम्या बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मिरनातलेली दयाळे आमी मागता. पिडे शिडेन कुश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांती समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजणी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातोन बगसोन जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगोवन दी. तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे संगता राव. तांचे आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्परा देवा देव बाप तुमकां आतां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासान आनी खाकुलतीन वागोवं. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत तुमचे संगता आसा.
तो तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भस्मन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं आनी सर पोदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदांच आसो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मगाळ भाव म्हणीन थोडो वेळ ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वांटो घेवया सकाळी दिम्यान सर पडोन आमी सुरवेलें गीत गावया नमस्कार महिमा सर्वोद्धारा नमस्कार महिमा सर्वोद्धारा तुका सोमिया देवाचा तुका धरिया वाकंता तुका रसारा उल्लासा कुर्पे सागोरा नावार्ता तुका सोमिया सोम्या तुका आमी नावाडटा तुका धनी तुका दिन वाचता सोम्या वाकंता तुका रसारा उल्लासा कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा आमचे मस्तक संपूर्ण तरान बागोवन सोम्या देवाक आमी नमस्कार करया नमस्कार महिमा सर्वोद्धारा हसितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवंता गाजयतां महिमा तिंददा हसितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवंता गाजयतां महिमा तिंददा नमस्कार महिमा महिमा तुका सोम्या देवा वंदन तुका सोम्या देवा नमस्कार महिमा तुका आमी प्रणाम करता सोम्या वंदन करता सोम्या तुजी स्तुती आमी गायता कित्याक तूं जावन आसाय आमचो रचणार पोसणार सांबाळणार
आमच्या सर गरजांनी तूं पावताय जेदो आमी भावार्थान आनी बरोवशान तुजे समोर येता जें कितें आमी मागता तें सगळें तूं आमकां फावो करताय सोम्या आमकां बरी भलायकी दी मोतीक शांती समाधान दी कुटुंबांत आमच्या शांती दी दादोसकाय दी बरो संबंध दवरन एक शाबीत कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी तुज्या देण्यानी तूं आमकां बर सोम्या तूं बरें करीस गेलोय सोम्या आमकांय बरें कर नामान तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका तिये देवा नामान तुका देवा देवा बापा तुका वंदन प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता तुका नमन तुका पवित्रात्म्या तुका वंदन तुका त्रिएक देवा तुका नमस्कार महिमा यस आयतारा आमी पास्कांचें फेस्त आचरण केलें ताच्या आदीं लागीं 6 दीस आनी 6 दीस आमी प्राजीत काळ आदारलो मागणे रजार आमी केलें उपास केलो दान धर्म आमी केलें क्रिस्ती मावल्यांनी आनी शेगुणांनी वाडोवंक आमी प्रयत्न केलें सबार मागण्या विधींनी आमी भागीदार घेतलें देवाची बेसांव आमी आपणायलीं आनी यस आयतारा जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी आचरण केलें जेजू जावन आसा जैतेवंत राजा पातकांचेर आनी मरणाचेर जैत ताणें वेलां आनी ताच्या जैतांत ताणें तुका आनी म्हाका भागीदार केलां मेरी मागदेलेन जेजूक पळोवंक आशेता काळजाच्या गुंड्यांत हांव ती जेजूक पळोवंक अत्रेकता म्हज्या जेजूक तांणी खंय व्हेला जेजू म्हजे समोर ना कितल्या व्हडा अत्रेगान ती जेजूक सोदता आनी तिच्या अत्रेगाक लागून जेजू तिका भेटता तिचे कश्ट संकश्ट तो निवारता सर पातकातावन तिका सुटका दिता बॉक्साने तो तिका दिता नवें जिवीत तो तिका फावो करता आनी तोच जेजू जिवंत जेजू ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल आमचे समोर आसा मोरये बरी आमी अत्रेगोन जेजूक सोदल्यार तो आमकां मेळटा भावार्थांत आमी सोदल्यार तो आमकां मेळटा मुखामुखी आमकां तो पळोवंक मेळटा आमच्या काळजांत
जिवंत असो जेजू आमकां बरेपणो हाडून येता. आमची बेजाराई आमची पिडा शिडा सगळी तो पयस करता. तुटून गेल्ले संबंध तो नव्यान रुपीत करूंक आमकां आदार दिता. देवा तावन मेकळे जाल्ले आमकां तो परत्यान देवा लागीं संगी हाडटा आनी आमचें जीवन रुपांतर करता, परिवर्तन करता आनी ताचो मोग अनुभव करूंक तो आमकां निरंतरी स्वागत करता. त्या जेजूक आमी उलो मारन गावया गायान तूं म्हजो आसरो सोम्या, तूं म्हजो सोडवंदार, तूं जावन आसाय म्हजें जीवनपण, तूं जावन आसाय म्हजो बरवसो, म्हजी पातयेनी, म्हजें सगळें तूंच जावन आसाय सोम्या. आमच्या गायन बुकांत L11 तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट. जेजून मुळां हांव तुमकां साकर म्हूण आपयना, हांव तुमकां गुलाम म्हूण आपयना, बगार तुमी म्हजे इश्ट जावन आसात, म्हजे मोगाळ इश्ट जावन आसात, म्हजे मोगाळ भाव भयणी तुमी जावन आसात. म्हजो हात कशें धरन तुमी म्हजे संगी चला आनी तुमच्या काळजाचे सर अत्रेग हांव संपूर्ण करतलो, दोस्कायन तुमकां हांव भरतलो. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार. सोम्या ये आमच्या काळजांत तूं ये, तुका आमी स्वागत करता. आमच्या कुटुंबांत तूं ये, आमच्या सेस सांबारांत तूं ये, आमच्या फिरगजेन तूं ये. सगळ्या संवसारांत तुजी राजवट किसलय, शांती समाधान आमकां तूं दी. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. मोगाच्या दिंबेर पडून हे खंतार आमी गावया. जेजू जावन आसा आमचो इश्ट, आमचो राखणदार, आमचो सांबाळणार, आमकां बुजवण दिता, धैर्य दिता, घटाय दिता, बरवसो तो दिता. सुकोन गेल्ल्यांक तो पाटी हापोवन हाडटा. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका करता, सगळ्या जिवितांत तुजे पोळ्यो सोदता, सगळ्या सकळेन तुजी सेवा करता. हांगा वचा, हांगा वचा सोम्या, सोम्या हांव हांगा आसा, तुजे समोर आसा सोम्या, तुज्या पांया तळा हांव आसा सोम्या. सोम्या हांगा वचा. सोम्या तूं म्हजो सोडवंदार, म्हजो शिकोणदार, तूंच म्हजी घटाय, तूंच म्हजो देव,
तुझे भायर दुसरो देव ना तुवें देवाचो मोग कितें म्हणलें आमकां सांगून दिलाय सर्गावेची वाट तुवें आमकां दाखयल्या तुज्या मोगांत रावचें भाग तूं आमकां फावो कर केदींगस तुजें धांवन पयस वचना अशें आमकां तूं सांबाळ तूं म्हजो सोडवंदा तूं म्हजो शिगोंदा तूं म्हजी समोर आसा सोम्या म्हाका आपण गूण कर बरी भलायकी तूं म्हाका दी कुडीची भलायकी मोतीची भलायकी आध्यात्मिक भलायकी तूं म्हाका दी तूं म्हजो गवळी सोम्या म्हजो बुजोनदार कष्ट संकश्टांत हांव संपडतना तूं म्हाका बुजयताय सांत्वन हाडटाय म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो बुजोनदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजोनदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो सगळ्या काळजांत तुका आदार करता सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोदता सगळ्या गतींत तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या आपण म्हाका गूण कर या घडये हांव तुजे समोर आसा म्हाका आपण गूण कर सोम्या हांगा मोगाच्या नो माथेवाचो वांजेल 11 अध्याय जेजू म्हणटा वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी पवित्र स्नान दिया आनी हांव तुमचे संगता सदांच आसा जिवनाच्या अखेर पर्यंत जेजू आमकां केदींगच सांडिना केदींगच आमचे तावन तो पयस वचना आमी ताचे तावन कितले पयस केल्यारय तो आमची फाट कशें धरना आमच्या फाटल्यान येता कित्याक आमी हरी एकल्यांनी सडवून जोडी जाय ससनाचें जिवीत आपणाय जाय म्हणून तो आशेता
देखूनच तो म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणून हांव आयलां दुसरो कसलोच उद्देश म्हजे लागीं ना तूं जावन आसाय म्हजें सर्वस्व म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त तुजे पासत हांव आयलां तुजे पासत हांव कुर्सार मेलो तुजे पासत देवान म्हाका जिवंत उठयला म्हज्या वाटेन तूं चलशी जाल्यार तूं सर्गाच्या राजाक खंडीत वेताय म्हणटा स्वामी तसो स्वामी म्हणटा म्हजे तावन तुमी शिका येया तुमी म्हजे लागीं वजन वावयतल्यानो कश्ट भोगतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां पूण म्हजे तावन तुमी शिका आमी कितें शिकोंक जाय जेजू तावन जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खालतो आनी बळो खलतेपण तुमी म्हजे तावन शिका बळेपण तुमी म्हजे तावन शिका विधेय जावंक तुमी शिका देवाक तशेंच एकामेकाक विधेय जावंक खलतेपणान जियोंक शिका आनी जेद्वा विधेयपणान आनी खलतेपणान जे आमी मागता ते सगळें देव आमकां फावो करता केदींकच तो आमचे तावन पयस सरना आमी ताचे तावन पयस सरोंक पुरो पूण जेजू आमचे तावन केदींकच पयस सरना त्या धन्याक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया ताची गायनां आमी गावया आमच्या जिवनांत ताणें केल्ल्या सर बरेपणा पासत ताका आमी अर्घां दिवया जर तर आज हांव आनी तूं जिवंत आसा आनी ताचे समोर येवन ताका आराधन करूंक शकता तर मोगाच्यान हें ताचें वर्तें देणें जावन आसा ताका अर्घां दिवन आमी गावया गायन अर्घां दिता तुका सोमिया तुवें केल्ल्या सर बरेपणा पासत बरी भलायकी तुवें आमकां दिलाय बरें कुटुंब तुवें आमकां दिलाय भावार्थ तुवें आमकां दिलाय बरोसो तुवें आमकां दिलाय तुज्या अपरिमीत मोगान तुवें आमकां भरलाय पातकांचें बॉक्सांनी तुवें आमकां दिलाय सोडवण तूं हाडताय सोम्या सर्गराजाची दारां तुवें आमकां उक्ती करून दिल्याय ह्या सर देण्या पासून तूं सोम्याक अर्घां दिवन आमी गावया गायन अर्घां दिता तुका सोमिया तुवें केल्ल्या सर बरेपणा पासून तूं आमचे संगी तूं सदांच राव केदींकच आमकां सांडी नाका अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा देवाशी मन म्हजें उपकार तुजो पावड भरला व्हडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान तुज्या स्वरुपान तुवें आमकां रचलाय सोम्या तुजें जिवीत तुवें आमकां दिलाय तुज्या सारकेसो आनी सुरपेसो जावन तुवें आमकां रचलाय स्वतंत्र तुवें आमकां दिलाय जिवनांत बरी विंसवण करूंक तुवें आमकां घटाय दिल्याय
उजवाड दिलाय. वायटाक सांडून तुज्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां आदार दिताय सोम्या. ह्या सर देण्या पासून तूं अर्गां तुका सोम्या. कृपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया. मोगान तुझ्या म्हजे जिवीत भरला देखून अर्गां तुका सोमिया. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां. दिनवासी मन म्हजे उपकार तुजो वाडू भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां. सर्गीचो दळबार सांडून तूं संवसाराक आयलोय सोम्या. कुर्सार मरून तुवें आमची सोडवण केली सोम्या. तुज्या मासान तूं आमकां पोशीत करताय आनी आमच्या काळजान तूं बिडार करताय सोम्या. आनी आमच्या जिवनांत सर संगती तूं कार्य करताय. सुफोल तूं आमकां करताय. तुका कितले अर्गां दिल्यार पावना सोम्या. सोम्या आमच्या काळजांत तूं सदांच राव. आमच्या मनांत तूं राव. आमची चिंतपां तूं शुद्ध कर. आमच्या काळजांत असचे सर नेगेटिव्ह फिलिंग्स खान उडय. सकारात्मक संगतीने तूं आमकां भर. हेर एकलो म्हजो भाव आनी भयण म्हणून लेखून सर्वांच्या गरजांक पावूंक तूं म्हाका आदार दी. जशें तुवें कुर्सार आपणाक खाली केलोय आमचे पासून तूं कुर्सार मेलोय आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं नवें जिवीत तुवें आमकां हाडलय. तशेंच आमी हेरांच्या जिणेंत नवें जिवीत हाडूंक आमकां कृपा दी. स्वार्थान आमी जियेनासतना निस्वार्थ मनोभावान जियोंक एकामेकाच्या गरजांत पावोंक तूं आमकां आदार दी सोम्या. आमकां खाली करूंक खलतेपणान जियोंक तूं आमकां आदार दी. आतां आमी हर एकल्याचेर पवित्र उदकांत आमी मागतले. ह्या पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं जेजूस आमचे थंय येता. हें शेणावचें आगमेंत आमकां पवित्र करता. जेजू बरी आमकां करता. तें नवें साव आमी आपणावया आनी आमी आगमेन शेणायता आसतना आमी गावया गायन तुजें रगत सोम्या. तुजें रगत आमकां नवो जीव दिता. तुजें रगत आमच्या शिरांनी वाळोवं आनी नवें जिवीत आमकां दिवं. आमचे कश्ट संकश्ट
आमच्या कुडींतली सर तराची पिडा गूण करूं आनी आमकां तुज्या मोगान आमकां भरूं तुझे सोन्या पातळ धुवून ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रगत सोम्या पातळ धुवून ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोली ते रगत सोम्या मुझे सार होवी तुझे रगत सोम्या मुझे शेना सोम्या तुझ्या पवित्र रक्तान निर्मळ कर सोम्या पवित्र कर भाग्यवंत आमकां कर आमच्या काळजा मनांतली बेजाराय तूं पयस कर तुळस पुरो सोम्या आमकां तुळस पुरो Jesus, you are sufficient for us. You are enough for us. तू आमचे संगी असल्यार सर आमचे थंय आसा कांयच उणेपण आमचे थंय आमी भोगचे ना आमचे जीवन आमी संपूर्ण तरान जेजूक समर्पित करया मोगाचनो जे कितें कालचा मनात आमी घेवन हांगासर आयल्या जावंक पुरो आमची बेजाराई जावंक पुरो आमी थोडे देदेस्पर जाल्या जेजू तावन आमकां सुटका आसा सोडवण आसा बरी भलायकी आसा सगळे जेजू आमकां दिवंक शकता तुका असाध्य म्हणल्यार खंयचेंच ना सोम्या सर संगती तूं करूंक शकताय केवळ आमी भावार्थान आनी भरोशान तुजे समोर येवन दिंबेर पडोन आमचें जीवन संपूर्ण तरान समर्पित केल्यार पुरो सगळें तूं आमकां फावो करताय तुज्या एका बलिदाना वरवीं कुर्सार तुवें आपणाकच वन्स एंड फॉर ऑल समर्पित करन तुवें आमकां नवें जिवीत हाडलाय तुज्या त्या भोव पवित्र बलिदाना वरवीं आमकां सुटका दी सोडवण दी बरी भलायकी तूं आमकां दी मोतीची बेजाराई तूं पयस कर डिप्रेशन स्ट्रेस सगळे खाण उडय संतोष आनी दादोसकाय आमकां दी तुजें बलिदान सोम्या तुजें पवित्र बलिदान आमकां सोडवण हाडूं यस घडये यस वक्ता आमकां नवें साव हाडूं
तुझे बलिदान सौम्या जेजू तुझे बलिदान तुझे बलिदान सौम्या जेजू तुझे बलिदान सांगता म्हणया तुझे बलिदान सौम्या जेजू तुझे बलिदान तुझे बलिदान सौम्या जेजू तुझे बलिदान हांव वरिता हांव वरिता स्मरण सौम्या जेजू तुझे स्मरण तुझे स्मरण सौम्या जेजू तुझे स्मरण तुझे स्मरण सौम्या जेजू तुझे स्मरण हालेरिता हावनिता Alleluia Alleluia मोगाच्यानो आता आम्ही पवित्र तेलानं आमचे मस्तक मागतेल्या तुम्ही मुखार येवचे आणि आम्ही संगता पवित्रत्म्याचे गीत गावचे जेजू आमकां ह्या पवित्र तेलान मागता आसतना सरकीची बेसांवां तो आमकां दिता ती आमी आपणावया आनी ताची आशिर्वादाय आमी घेवया.
दैवी देणी तुलव ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या आत्म्या पराक्लिता भुजबंदारा आमच्या दयाळ पवित करणारा जाऊ मान तुका जाऊ भोमान करता भक्ती आराधा ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुलव दैविक देणी तुलव ये तू ये पवित्र दैविक देणी तुलव दैविक देणी तुलव ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या संसाराक तुवे रूप दिले तुझ्या सारक्या मनशाग्रस्ते तुझी तेंपला जाऊ निर्मिले मोगान जीव आपले ये तू ये पवित्र दैविक देणी तुलव दैविक देणी तुलव ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या हालेलुया 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 ये पवित्र देवणी ये वालोणी ये या पवित्र अभिषेक Lord, in the hallelujah, 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 set us free from all our bondages, hallelujah, 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 hallelujah. यदि आवडा सक्रमेंता गायन गावनो आमी त्रिएक देवाचे आशीर्वाद आपणावच्याक आमकां समयायती करया. Yedavora Sakramenta Sasangnama Kuruya Urvilatya Rupa Bala Novyariti Adaya Solvon Vecha Asatvish Bhavarta Chembodhivya Zashem Baba Kashem Skuta Mullasani Sudhiza Bodhi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Asita Tukadoga Chaspirita Samasamina Varta. Amen. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बघा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरांक पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयान फावो कर तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक सर्गाचे राणये उल्हास पाव हालेलुया हालेलुया सर्गाचे राणये उल्हास पाव हालेलुया कित्या जाका तुवो फावो जाले Alleluia, कित्या जाका तूं वोवोंक फावो जाली Alleluia, सर्गाचेर राणये उल्हास पाव Alleluia, Alleluia, सर्गाचेर राणये उल्हास पाव Alleluia. मोगाळ पोता सोवे अवकार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत संत देवा भगवंत सजे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दसपणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याची नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळांत ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.